गाडी चोरी प्रकरणात फातोड्डा पुलिशेन 23 वर्सांच्या एका आरोप्याक ताब्यांत घेतला। ताचे कडसून गाडी जप्त केल्या। हो आरोपी मूळ हुबळीचो अशी माहिती फातोड्डा पुलीस निरीक्षक सलीम शेख हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आसिफ गदक आणि वो रावती तुका अंबाजीनगर फातोड्डा मडगांव एज 22 इयर्स मॅरीड हो आणि हेणे ती गाडी तेजी घेऊन गेलो आणि वरून ताणें हुबली घेऊन गेलो आणि ते आपल्या गाडीवर ठेवली। नेटिव्ह तो हुबलीचो काम बी करता काम करतालो तेजे कडेन पयलीं काम करतालो। सो आतां तेका ते सगळे एक्टिविटीज खबर आशिल्ली आनी तेणेच काम केलें। कोण आसिफ गदक फक्त एक गाडी चोरली हय फक्त एक गाडी चोरली। हेणी कंप्लेन दिल्ली आमकां तेजें एक्चुली तें काम आशिल्लें काम चालू आसलें हेजें आनी काम म्हणजे तो सगळे मोस्टली ओल्ड टायर आनी कार एसेसरीज बी विकता तो सोजा AF सोजा फेर्रांव प्लाझा नेक्स्ट शांतीलाल गडांव फातोड्डा आनी तेजी एक गाडी आशिल्ली आपली कॉलिस टाटा आपली कॉलिस टॉयोटा कॉलिस MH01 DB 2798 आनी वो गाडी डेली चडशे यूज करता गोवा टू बॉम्बे ट्रॅव्हलिंग करपाक यूज करता सामान हाडटा वतालो आनी हितून ताणें एक गाडी ताणें एज डेली ताणें गाडी थंय दवरतालो रातचो आनी न्हिदतालो। एक दीस मागीर उठून पळयल्यार तेजी गाडी ना एक जाली एक अरावंड 15 तारीख मागीर गाडी ताणें सोदले सगळे सोदले ताका गाडी मेळूना ताणें मागीर 70 आमकां कंप्लेन दिली। कंप्लेन दिवन ताजें आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी तेणें तोय सोदतालो गाडयेचो ताका आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की गाडी आसा ती हितून आसा म्हणून हुबली आहा म्हणून। सो अकॉर्डिंगली आमी काल टीम गेल्ली आमची आमचो टीम आसा तो आमचो बांदेकर आनी रोहन म्हणून दोगी जाण ते गेले आनी तेजें ती गाडी आनी अलॉंग वीथ एक्यूज गाडी जेन्ना चोरली ताकाय घेवन येयले आनी हाडून ताका आमी आज ताका एरेस्ट केला। एरेस्ट जाता म्हणजे आज हाडला ताका अरावंड आतां सांजे हाडला ताका।